गोंयची भायरी कोंकणी खातीर वावर करचे, कोंकणी भाशेची समाजाची वळख वांचपाचें ध्येय दवरून पुणे तसले मराठी भाशेचे काळिजाची वठारांत म्हळ्यार मराठी भाशेची काळिजाची वठारांत कोंकणी खातीर काम करचें असामान्य प्रयत्न आनी कोंकणी भास असल एक असामान्य कार्य हे कोंकणी भाषा आनी कला केंद्र पुणे करतस. हाज्यो स्थापक डॉक्टर सुधीर मधुकर फाटक हांणी प्रगतीपथ एज्युकेशनल फाउंडेशनाचे संस्थापक विश्वस्त. हो संस्थो शिक्षण, खेळ आनी कोंकणी भास हांचे खातीर विशेष वावर करता. हांणी डॉक्टर भूषण भावेन बरयले गोमांतक हो कोंकणी महाकाव्याचो गद्य रूपकार उजवाडा हाडला. कोंकणी भाषा आनी कला केंद्र प्रगतीपथ शिक्षण प्रतिष्ठान पुणे हाजो विश्वस्त श्री अन्वित फाटक आनी संयोजिका श्रीमती प्राची नवाते आमगेल समक्षम आसाची. तांणी कसं सांगतांची म्हूण आयकुया. ताचे पयले तांकां एक यादस्तीक दिवन फुल्लाचे मान दिवका म्हणून हांव आमगेल्या अध्यक्षाला नेमून घेत. आम्ही पुण्यातून आलोय. पुण्याचं कनेक्शन काही नॅचरल नाही, पण कोकणी लोक कुठे कुठे पसरली आहेत आणि आमची ह्या दिशेने काय चळवळ सुरू केली आहे ह्याची एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. 1 वर्षापूर्वीच आम्ही या केंद्रात येऊन गेलो, पण त्या आधीची गोष्ट जरा बॅकस्टोरी देणं गरजेचं आहे. आज 20 ऑगस्ट हा आमकां सगळ्याक खातीर विशेष दीस, कोंकणी मान्यता दीस. ह्या दिसपाक आमचो आवाज, आमची ओळख आणि आमची संस्कृती हांकां न्याय मेळालो. हो दीस आमकां याद करून देता की कोंकणी फकत एक भासा ना, ती आमच्या आत्म्याचो, आमच्या संस्कृतीचो आणि आमच्या ओळखीचो आधार आसा. तुमकां सगळ्याक ह्या दिसाची परबी. माझे वडील डॉक्टर सुधीर फाटक आणि आमचे सगळे ॲन्सेस्टर्स हे सगळे रत्नागिरी जिल्ह्यात महाराष्ट्रात. मग तिथून माझे आजोबा मुंबईला आले आणि वडिलांचा जन्म आणि त्यांचं शिक्षण सगळं मुंबईत झालं. आणि लहानपणी रत्नागिरीत जाऊन वडिलांचा या कोकणी भाषेशी आणि या कल्चरशी खूप जवळून संबंध आला. त्यातून त्यांनी शिक्षण हे फिजिक्समध्ये घेतलं, मुंबई युनिव्हर्सिटीत रिसर्च केला. त्यातून ॲडव्हान्स रिसर्चसाठी अमेरिकेत गेले, अमेरिकेतून PhD घेतली आणि आता पुढचं एक मोठं करिअरची सुरुवात आणि ऑपॉर्च्युनिटी त्यांच्या पुढे होती. पण कोंकणी माणसाला कोंकणी कल्चर काय प्रभाव करतो त्याची आपल्याला या पुढच्या स्टोरीतनं गंमत कळते. द कोंकणी कल्चर क्रिएट्स द मॅन हुज कॅरेक्टर अगेन्स्ट डिफाइन्स द कोंकणी कल्चर. लाईफ इन कोंकण हॅज नेव्हर बीन इझी. विथ hilly terrains, heavy monsoons, reliance on farming, fishing and small trade. This has built the resilience, self-reliance and the industrious nature of the Konkani man. त्याचप्रमाणे हा कोंकणी मनुष्य हा फक्त इंडिव्हिज्युअल सक्सेसचं व्हॅल्यू करत नाही, पण he also values the well-being of the samaj. कोंकणी मनुष्य हा is not defined by the wealth or the power,
but by the rootedness, resilience, and community spirit, the intellectual curiosity, spirituality, and creativity. वडिलांची ही ओढ त्यांच्या भारताकडे येण्याची असणारच. वीर सावरकरांच्या लेखातनं ते फार प्रभावित झालेले होते. त्यामुळे त्यांनी ठरवलं, ही टूक अ करेजियस डिसिजन टू कम बॅक टू इंडिया. इंडियात काय करायचं, हा 1980sचा काळ होता. आज जसं AI धुमाकूळ घालतोय तसा त्या काळात कॉम्प्युटर हा धुमाकूळ घालत होता. पर्सनल कॉम्प्युटर स्वस्त झाले होते आणि कॉम्प्युटर प्रत्येकाला परवडू शकेल अशी परिस्थिती जस्ट निर्माण झाली होती. ते भारतात कॉम्प्युटर घेऊन आले त्यांच्याबरोबर. भारतात आल्यावर बिल गेट्सना पत्र लिहिली, म्हणलं की आम्हाला इथल्या यूथला कॉम्प्युटर शिकवायचा आहे. त्यांच्याकडनं मदतीने अनेक मशीन्स घेतले आणि कॉम्प्युटर शिकवण्याचे वर्ग सुरू केले मुंबईत. त्यातून कॉम्प्युटरवर प्रोग्रॅमिंग करणं फार अवघड असे. काही MBची जागा असायची. आता GB पण कमी पडतं आपल्याला. एक फोटोच 50 MB होतो आपला काढला की. काही MBची जागा असायची. फ्लॉपी डिस्कवर प्रोग्रॅमिंग करायला लागायचं. एक मेमरी महागाची असायची. त्यातून त्यांनी प्रोग्रॅमिंग करून शाळेच्या मुलांना शालेय कन्सेप्ट शिकवण्याचे प्रोग्रॅम्स लिहिले आणि मुलं शाळांमध्ये कॉम्प्युटर वापरून काही बऱ्याच कॉन्सेप्ट्स इंटरॅक्टिव्ह पद्धतीने शिकू शकतील अशी सुरुवात केली. लर्निंग ही इंडस्ट्रीच नव्हती तेव्हा. बायजूस येण्याच्या खूप आधीचं सांगतोय. तर तिथनं त्यांची दखल घेत कामाची मुंबईच्या अनेक संस्थापकांनी स्कूल ओनर्सनी त्यांना म्हणलं, तुम्ही या आमच्या इथे कॉम्प्युटर लॅब सेटअप करा. कॉम्प्युटर लॅब सेटअप केल्यानंतर त्यांना लक्षात आलं यांचा अकॅडमिकचा आवाका भरपूर आहे, तर आमचा अख्खा अकॅडमिक प्रोग्रॅम तुम्ही चालवा. अनेक मुंबईच्या शाळांचा अकॅडमिक प्रोग्रॅम ते चालवू लागले. त्यातून त्यांची शाळा कशी असावी ह्याची स्वप्न तयार होत असावीत. मोठ्या स्वप्नांना मोठी जागा लागते. शेवटी 2000 साली ही जागा पुण्यात मिळाली. 25 एकर जागा कर्वेनगर कोथरूड परिसरात. त्यात मिलेनियम नॅशनल स्कूलची स्थापना केली. इंडियन नॉलेज सिस्टीम्स मिक्स्ड विथ अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज अशा पद्धतीने एक अल्ट्रा मॉडर्न गुरुकुल या स्वप्नाने ही शाळा सुरू केली. शाळा सुरू करतानाच ट्रस्ट डीडमध्येच कोकणी भाषेचा प्रमोशन प्रिझर्वेशन करणं हा विषय त्यांनी तेव्हाच लिहिला होता. तेव्हापासून त्यांच्या डोक्यात असणार. पण शाळा अनएडेड स्कूल होती. मुलं गोळा करून फियातनंच सगळा खर्च चालवायचा होता. त्यामुळे 10 वर्ष मेहनत करणं खूप गरजेचं होतं. डोकं समोर खाली घालून कामं करत शाळा स्टेबिलाइज झाली. आणि आता त्यांना थोडा फावला वेळ मिळायला लागला. आता काय करू, आपले स्वप्न कशी. तर तो दिवस येताच एक ट्रॅजेडी आली आम्हा सगळ्यांवर. आई वडिलांचा ॲक्सिडेंट झाला आणि त्या ॲक्सिडेंटमध्ये दोघे वारले. 2011ची गोष्ट सांगतोय. त्यातून आमचा लॉस झाला, संस्थेचा लॉस झाला. तिथनं आम्ही त्यांची मुलं हे समजून घेऊन हे सांभाळत आम्हाला काही वर्ष लागली, कारण ती जर्नी आम्हाला परत चालावी लागली. पण हा त्यांचं स्वप्न पुढे घेऊन जायचं हे डोक्यात होतंच. आणि आम्हीही तशी हे कसं करता येईल, कारण महाराष्ट्रात राहून मराठी हा विषय आमच्यासाठी नॉर्मल झाला होता. कोकणी लोक फ्लेक्झिबल असतात तसं म्हणतो, तसं ज्या प्रदेशात राहतात ती भाषा शिकून पुढे जातात. तर आम्ही शाळेच्या निमित्ताने आमची काउन्सिलर सर्व्हिसेस चालवण्यासाठी आम्हाला प्राची नवाथे मॅडम भेटल्या. त्यांना आम्ही हा विषय बोललो की अरे आम्हाला असं करायचं, कसं करता येईल. त्यांनी आम्हाला भूषण भावे सरांची ओळख करून दिली. आम्ही गोव्यात गेलो.
आणि त्यांनी सगळी कल्पना समजून घेतली. पुण्यामध्ये असं आपल्याला काही करता येईल का, आपल्याकडे जागा आहे, 3000 मुलं आहेत, त्यांचे पालक, कोकणी समाज पुण्यातील कसा कनेक्ट करता येईल. तिथनं सुरुवात कामाचीच झाली. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की सुरू करण्याआधी प्लीज आपल्याला विश्व कोकणी केंद्र बघणंच आहे. आणि अगदी हट्ट करून आम्ही इथे आलो. शेणाय सरांनी वेळ काढून आम्हाला अख्खं केंद्र फिरवलं आणि अचाट झालो. काय नाही आहे इकडे. एक मिनी म्युझियम, एक सुंदर लायब्ररी, एक डिजिटल रेकॉर्डिंग स्टुडिओचा सेटअप, असा हॉल कार्यक्रमाला मिळतो. त्यानंतर स्किल्स वाढवून लोकांना एम्प्लॉयबिलिटी वाढवणं, असे अनेक कार्यक्रम सतत होत राहत आहेत. आणि आम्हाला आवाका कळला काय काम करू शकतो आम्ही पुण्यात. आणि तिथनं आम्ही मागे नाही बघितलं. आम्ही एक छोटेसे बाळ होत खरं, एवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे, लहान होत वयाने आणि आकाराने, पण इथली स्पिरिट घेऊन आम्हाला काम करायची खूप इच्छा आहे. खूप चांगली लोक आम्ही जोडलेली आहेत असं दिसतंय. तर आम्हाला इथे बोलवल्यामुळे आमचा उत्साह अजून वाढलेला आहे. महाराष्ट्रान कोंकणी भास ही मराठीच्या सावलीन खंय तरी हरयला, पण आयज आम्ही ताका परत उजवाडान आणि मान्यतेर हाडपाचो संकल्प करूया. कोंकणी भास आणि कोंकणी मनीस यांचो विकास जावचो. ही भास जगातल्या कानाकोपऱ्यान पावची आणि तिचो प्रचार आणि प्रसार बऱ्या भशेन जावचो या उद्देशान आम्ही कोंकणी भाषा आणि कला केंद्राची स्थापना पुण्यान केल्या. या विषयाची चढ माहिती तुमका केंद्राचे समन्वयक दितलेच. या कार्यक्रमाक म्हाका आमंत्रित केल्या त्या खातीर हांव शेणाय बाब हांका देव बरें करूं म्हणटा आणि माझे 2 उतरां सपायता. धन्यवाद. हांगा उपस्थित सगळे मान्यवर, आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे डॉक्टर भावे सर आणि सगळे कोंकणी समाजाक म्हाजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव प्राची नवाथे ह्या केंद्राचे कॉर्डिनेटर समन्वयक म्हणून काम पळयतां आणि हे केंद्र आतां आमचे पुण्यान सुरू जाल्लें आसा. सो म्हाजी मातशी बॅकग्रावंड दिता. हांव गोंयान आशिल्लें, हांव गोंयकार आसा, सो ताका लागून म्हाजी कोंकणी बरी आसा. हांव जरी पुण्यान म्हणजे हांव बॉर्न इन गोवा आणि बॉटअप इन पुना, पण पुण्यान आसून बसून आमी मदीं मदीं गोंयान वयतालीं आणि अशें उलोवपाक जातालें. सो ताका लागून म्हाजी कोंकणी इम्प्रूव जायत गेली आणि हांव कोंकणी उलोवपाक शकता. ताका लागून आयज हांव हांगा कॉर्डिनेटर म्हणून ह्या केंद्राचें काम पळयतां. सो ही जी संकल्पना आशिल्ली की पुण्यान कोंकणी केंद्र आमी सुरू करपाचें, हेची चर्चा सुरू जाली आणि हेची बॅकग्रावंड म्हाका कळ्ळी. ताच्या उपरांत हांवें रोखडेंच तांकां म्हटलें हय आमी करुया. पयली आमची विजीट जाली गोंयान. आमी गोंयान गेले, सगळ्यांक मेळ्ळे, जे कोण आशिल्ले. तितून आमकां भावे सरा भशेन एक अशें हे मेळ्ळें की म्हणपाचें तशें खाणींतल्यान हिरो काडटा तसो आमकां आमच्या केंद्राक एक अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभिल्लें आसा. तांकां मेळटकूच आमकां क्लियर जालें की आमकां करपाचें तरी कितें आसा, कोंकणी समाजाक लागून करपाचें पण कितें, हेची क्लॅरिटी ही तांकां मेळटकूच आमकां आयली आणि आमी विश्व कोंकणी केंद्रान येवन पावले. सगळी आमची टीम हांगा येवन आमी पळयलें, सगळें काम आमकां दिसलें आणि तेच्या उपरांत मागीर आमी हे डिसायड केलें, आमी ठरयलें की आमचें काम आमी पुण्यान वेगवेगळ्या लेवलाचेर स्टार्ट करतले. ओके, ह्या समितीचे वांगडी आसा, तेतून आमचे अध्यक्ष जे ह्या केंद्राक आमकां लाभिल्ले आसा ते आसा डॉक्टर भूषण भावे सर, आमचे सचिव आसा श्री अन्वित फाटक सर. हांव कॉर्डिनेटर म्हणून स्वता काम पळयता ह्या केंद्राचे. पुण्यातल्यो प्रतिनिधी म्हणून लीना भट मॅडम आसा, जो बोरकर जे आसा आमचे बाभ बोरकर, त्यांची नात आसा ते पुण्यान रावता, ते आमची एक सदस्य आसा केंद्राची. डॉक्टर पूर्णानंदचारी
गोंयकार गोंयचे आसा आनी ते एक सदस्य गोंयचे प्रतिनिधित्व करता. त्याच बरोबर प्रणिता रेडकर म्हणून पुण्यान शिकता, कोंकणी भास, आणि तेही आमचे सदस्य आसा. आणि मंगळूरचे जे प्रतिनिधी आसा जे आमच्या भितर हांगा आसा, रमेश पै सर, सो फाटल्यान बशिल्ले आसा, तेही आमचे मंगळूरचे सदस्य आसा. सो हे सगळे आमचे समितीचे वांगडी आसा, जे आमी सगळे मेळून हे कार्य फुडें व्हरपाचो आमी संकल्प केला सद्या. नेक्स्ट. ओके. सो जशें सरान सांगलें, आमचें 1 वर्ष जाला स्टार्ट जावन, 1-1.5 वर्स म्हणूं शकता तुमी. आनी तेतून आमच्यो कितें कितें घडणुको जाल्यो, नाजाल्यार इव्हेंट्स कितें कितें आमी केले, पुण्यान आसुनी, गोंयान आसुनी, पुण्या भायर आसुनी. सो तेचे फक्त हांव तुमकां एक जिस्ट दिता, एक कितें कितें घडलें तेचें. सो इतले इव्हेंट्स आमी वर्सभरान केल्ले आसा. ते प्रत्येक इव्हेंट हांव तुमकां सांगता कशें कशें आमी केला ते. सगळ्यात पयली जी घडणूक आशिल्ली ती आशिल्लें गोमांतक पुस्तकाचें उद्घाटन, जे गोंयांत जालें, आणि त्याचे प्रकाशन हे प्रगतीपथ एज्युकेशन फाउंडेशनाच्या कोंकणी भाशा आणि कला केंद्राच्या तर्फे जाल्लें आसा. सो हे सरान बरयल्लें पुस्तक आसा, तुमी मुद्दाम ते घेवन वाचचें अशें हांव तुमकां विनंती करता. एक सावरकराच्या आयुश्याचेर आधारीत अशें काव्य रुपांतरीत केल्लें खूब सुंदर अशें पुस्तक आसा. सो तुमी यू मस्ट रीड दॅट. ओके. दुसरें आशिल्लें एक स्वरनाद म्हणून कर्णबधीर भुरग्यां खातीर गोंयान एक प्री प्रायमरी, पूर्व प्राथमीक अशी शाळा चलयता. वाचा सुंदर म्हणून एक प्रतिश्ठान आसा, ते ही शाळा चलयता. आणि तांचो जो वर्सुकी मेळावो आशिल्लो ताका आमी आमच्या केंद्राच्या वतीन आमी तांकां सपोर्ट केल्लो. सो हो तांचो वर्सुकी मेळावो, हो एक इव्हेंट आमी गोंयान केलो. खरें म्हटलें जाल्यार पुण्यान आतां 2 जे आशिल्ली घडणावळ ती गोंयान घडल्या. पुण्यान कितें करपाचें अशें आमची चर्चा चालू आसतना आमकां अशें दिसलें की गोंयान जशे लोक आसा तशे पुण्यान खुबशे कोंकणी उलोवपी लोक आसा, कोंकणी भाशीक लोक आसा, कोंकणी मनीस आसा, कोंकणी समाज आसा. सो तांकां एकठांय हाडपाची गरज आसा, कित्याक ते जेन्ना एकठांय येतले तेन्नाच ह्या केंद्राचें कार्य फुडें सरूंक शकता. सो हो पयलो पुण्यान आमी कोंकणी भाशिकांचो जो मेळावो आशिल्लो तो आमी आयोजीत केलो. हेका हांव तुमकां सांगता, आमी 8 दिसान ठरयलां, आनी 8 दिसान सुमार 50 ते 60 कोंकणी समाजाचे मनीस जे आशिल्ले ते एकठांय येवन वेगवेगळ्या विंगडच्या हेतूंतल्यान येवन वेगवेगळ्या फिल्डांतले लोक येवन सगळ्यांनी हो मेळावो आमी पुण्यान आयोजीत केलो. सो तो एक बेस्ट सक्सेसफूल असो आमचो इव्हेंट आशिल्लो. नेक्स्ट. आतां खरें आमचें केंद्र स्थापन करपाचें हें सगळें आमचें चालूच आशिल्लें, पण केंद्राचें उद्घाटन जायनासलें. सो आमी ठरयलें की आमच्या भुरग्यांचो वर्सुकी मेळावो आशिल्लो, गॅदरींग आशिल्लें, एन्युअल गॅदरींग. त्या सुमार आमकां जो ऑडियन्स मेळटलो तांकां घेवन आमी एक आमच्या केंद्राचें ऑफिशियल उद्घाटन करपाचें अशें आमी डिसायड केलें. आनी तें आमचें 19 मार्च 2025 ह्या दिसाक पुण्यान आमी केंद्राची स्थापना केली. जशें सरान सांगलें, जागो ल्हान आसा, खूब व्हडल्या हितून ना, सद्या आमी एका रुमान आसा, पण आमचे इव्हेंट्स खूब व्हडल्या लेवलाचेर जायत आसा आनी ते आमी दर वर्साक करता. दर म्हयन्याक आमी एक इव्हेंट करचो अशें आमी ठरयल्लें आसा. एक घडणावळ जावपाकूच जाय, कितें तरी आमी करतले, स्मॉल आसतले, व्हडले आसतले, कितेंय आसूं न्ही, छोटी व्हड, पण आमचें जायत आसा. सो हे केंद्राचें उद्घाटन आमी 19 मार्च दिसाक पुण्यान केलें. पुण्यान आमची शाळा आसा, मिलेनियम नॅशनल स्कूल. तुमी मुद्दाम येवपाचें, विजीट करपाचें आनी आमच्या केंद्राकूय विजीट करपाची, ही एक म्हाजे कडल्यान तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा. आतां त्या दिसाक बेश्टें उद्घाटन केलें आनी कांयच ना अशें ना. सो आमी ते दिसाक एक चर्चा सत्र आयोजीत केलें. जी भुरगीं आमच्या स्कुलाची आसा, 11वी 12वीची भुरगीं, जांकां कोंकणी कळना, उलोवपाक कळना, तेंची ती मायभास ना, काय ना, त्या भुरग्यांनी फुडें सरून ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलें. तांकां हांवें 2 दिसां भितर फक्त प्रश्न दिला, कितें ते कॉन्सेप्ट सांगला, आनी तांणी वचून सगळ्यांनी एक चर्चा सत्र आयोजीत केलें. ताचो विशय असो आशिल्लो, बिगर कोंकणी वाठारांत कोंकणी भाशेचो विकास. सो ह्या हेचेर आमचे जे सगळे सोयरे आशिल्ले, आमचे जे वांगडी आशिल्ले त्या कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले. सो तांकां वांगडा घेवन हे चर्चा सत्र आमी आयोजीत केले, जे आमच्या वेबसायटीचेर तुमकां पळोवपाक मेळटले, जे आमच्या सोशल मिडियाचेर पळोवपाक तुमकां मेळूं शकता. सगळे कडेन आमी दवरलेले आसा.
नेक्स्ट. हां, त्याच दिसाक आनी एक कार्यक्रम म्हणपाचो तसो आमी घडोवन हाडलो, नाजाल्यार उजवाडाक आयलो, तो म्हणजे कोंकणी क्षेत्रांतले जे दिग्गज आशिल्ले, म्हणजे भावे सर आसा, पूर्णानंद च्यारी सर आसा, लिना भट मॅम आसा, ह्या सगळ्यांचो सत्कार ह्या कार्यक्रमान आमी केलो. आनी त्याच दिसाक आमच्या भुरग्यांनी म्हणजे 5वी 6वी 7वी ह्या भुरग्यांनी, धाकट्या भुरग्यांनी कोंकणी नाटकाचे आनी नाचाचे ते दिसाक सादरीकरण केलें. आनी ही भुरगीं बसून अशी नाशिल्ली की सगळ्यांक कोंकणी येता, कोंकणी समाजांतलीच आशिल्ली अशें न्ही, पण भायल्या समाजांतल्या सुद्दां भुरग्यांनी, मराठी उलोवपी भुरग्यांनी ते डायलॉग्स पाठ करून, तो हेल काडून, कशें करून बऱ्या भशेन नाटकाचें सादरीकरण केलां. हें बसून तुमकां आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटलें. आनी एक नाचाचो कार्यक्रम आशिल्लो, जोय भुरग्यांनी एकदम जशें गोंयचें नृत्य आसा ते तशा भशेन बऱ्या भशेन प्रेजेंट केला, तें तुमकां सगळें पळोवपाक मेळटलें. सो हो कार्यक्रम जालो. त्याच दिसाक आमचें उद्घाटन जातकूच आमी कोकण बाजाराचें आयोजन केलें. कोकण बाजार कोणें म्हणटा पळयात, कोणाकय खूश दवरपाचें आसलें जाल्यार पोटान कितें तरी वचपाक जाय जाल्यार तो मनीस खूश जाता. सो तशें खावपाचें जायच न्ही कितें तरी. सो कोंकणी आमचे जे पदार्थ आसा आनी कोंकणीचें जें कितें जशें म्हटलें सरान की पुरुमेताचें कितें कितें आमी दवरता, सांठोवन दवरता, तशें सांठवणीचे कितले पदार्थ आसता, ह्या सगळ्याचे स्टॉल्स अशें दवरून आमी कोकण बाजार हेचें एक आयोजन केलें. आनी ताका खूब आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो, कित्याक आमचे एन्युअल गॅदरिंगाक सुमार 3000 तरी पेरंट्स आसता एका जाग्यार आमकां मेळटा तो क्रावड. सो म्हाका सांगपाक खुशी जाता की पूर्ण खुबशे स्टॉल आशिल्ले, पण सगळ्यान गर्दी जी आशिल्ली ती कोकण बाजाराक आशिल्ली ते दिसाक. सो हो कोकण बाजार खूब बऱ्या भशेन आनी सक्सेसफुली आमचो जालो. त्याच बरोबरीन आमचे जे दिग्गज, आमचे वांगडी जे आसा, आमच्या समितीचे जे सगळे वांगडी आसा, तेंच्यो ते दिसाक आमी मुलाखती घेतल्यो. म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी अगेन ही कोंकणी भुरगीं ना, पण तेणी बऱ्या भशेन तेंच्यो मुलाखती घेतल्यो. आनी कोंकणीचो विकास कसो करपाक जाय, कोंकणी कानाकोपऱ्यान कशी पावोवपाची, ह्याका लागून ह्याचेर चर्चा सत्र मुलाखतींतल्यान तुमकां पळोवपाक मेळटलें. ओके, आतां ह्या वर्साचो संकल्प कशें आसा. तुमी आमच्या केंद्राचें नांव पळयलें जाल्यार कोंकणी भाशा आनी कला केंद्र. आतां कलेन तर आमी खूब वेगवेगळ्यो घडणावळी चालूच आसा, पण त्याच्या बरोबरीनच आमी जेन्ना विश्व कोंकणी केंद्रान आयिल्ले तेन्ना आमकां सरान सांगलेलें की जेन्ना तुमी एज्युकेशनान उतरतले, शिक्षण क्षेत्रान शिकोवपाक लागतले कोंकणी, तेन्नाच कोंकणीचो विकास हो जातलो. सो आमी ताचोय संकल्प घेतला आनी आमचे ऑनलायन वर्ग सुरू जाल्ले आसा. जांकां कोंकणी शिकपाची आसा ते कोणीय ह्या वर्गाक जॉईन जावंक शकता. हे वर्ग म्हाका सांगपाक इतली खुशी जाता की आमी जेन्ना 8 दीस म्हणजे हांवें घातला हे, आनी स्कुलांतल्यान, आमच्या शाळेंतल्यान जावं भायल्यान 102 भुरग्यांनी आनी जाणट्यांनी, म्हणजे 8 वर्सां ते 72 वर्साचे सगळो वर्ग हो हांगा आमकां दिसून येतलो. आनी 102 हे विद्यार्थीच म्हणुया तांकां, तांणी हेका हितून भाग घेतलेलो आसा. आनी हो आमचो वर्ग सुरू जाला 9 ऑगस्टाक ओरिएंटेशन आशिल्लें. आनी फाटलो जो क्लास आशिल्लो तो इतिहास, कोंकणीचो इतिहास, हेच्या फुडें चळवळी कश्यो जाल्यो, मागीर व्याकरण, संवाद हेचेर वर्ग आसतले. आनी जांकां कोणाक शिकपाची इच्छा आसा, म्हाका उलोवपाक कळटा पण म्हाका कोंकणी बरोवपाक तशें इतलें कळना, म्हणजे हांवूय शिकता. सो भावे सर आसा, च्यारी सर आसा, प्रणिता रेडकर आसा, अशे खुबशे जे आसा जे कोंकणीतले दिग्गज म्हणटा आमी, ते कोंकणी शिकोवपाक थंय आसतले. आनी तेंच्या कडल्यान कोंकणी शिकप हेची एक वेगळीच मजा आसा. तर तुमकां कोणाकूय म्हणजे तुमच्या हेतून कोणी आसले जांकां शिकपाची इच्छा आसा, तांणी ह्या कोर्साक जॉईन करचें अशें हांव तुमकां मागतां. आनी हे क्लासीस आमचे सुरू जाल्ले आसा. हे सगळे आमचे वेबसायट्स आनी नंबर्स आसाच.
तुमच्या हाका लागून रेफरन्साक लागून हांव हांगा धाडून दवरतलें तांकां हे जे प्रेजेंटेशन आसा ते कोंकणी विश्व केंद्रा कडेन आसाच. तुमकां केन्नाय दिसलें की आमच्या कडेन संपर्क करचो पुण्यान येतकूच मुद्दाम येवन पळोवपाचें केंद्राक विजीट करपाची, केन्नाय तुमकां कितें नवीन साहित्य मेळ्ळें, कितें जें आमकां फायद्याचें आसा आनी फुडें वचून आमी ताचो वापर करूं शकता अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमी खंयच्याय मेल आयडीचेर आमकां शेअर करूंक शकता. केन्नाय फोन केलो जाल्यार हांवूच फोनाचेर अवेलेबल आसता, सो तुमी म्हाजे कडेन उलोवपाक शकता. कितें तुमच्यो आयडियाज असले कितें आमी नवें करूं शकता अशें तुमकां जर दिसता जाल्यार मुद्दाम आमचे कडेन तुमी तें पावोवपाचें अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, हांव तुमचे कडेन मागणें मागता. आनी इतल्या बरे भशेन आयकून घेतलें आनी आमकां हांगा आमंत्रीत केलें त्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची उनुनीत परबी. थँक्यू. श्री अन्वित पाठक आणि श्रीमती प्राची नवाथे, कोंकणीची सेवा तुमचे हातान अनेके चड रितीर घडुवो म्हूण हांव मागता आनी आश करता. तुमकां दोगांकय धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हणून मागता.